केंद्रीय खण कायद्यात दुरुस्ती करपाक अध्यादेश मुखारूच येना। केंद्र सरकाराचे सुस्तेवेल्यान गोंयांत खवदळ पडल्या। दिवचल साखळे वाठारांतल्या खण पिडितांनी शुक्रारा सभापती प्रमोद सावंताची भेट घेतली। ह्याच विशयावयल्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसीनूय सरकाराचेर फोग काडला। MMDR कायद्यात बदल करपाचो वट हुकूम काडचे नात अशें केंद्र सरकारान थारायलां। हे कळे बरोबर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा सांजेच मायनिंग अवलंबीत आनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्यो बसका घेतल्यो असो ट्वीट घातलो। मात ह्या बसकांतल्यान कितें थारलें तें मात अजून मुख्यमंत्र्याच्या कार्यालयान लोकांक सांगिल्लें ना। दुसरे वटेन ही बातमी कळटकीत रागार जाल्ले हजारांनी मायनिंग अवलंबीत सभापती प्रमोद सावंताक मेळपाक साखळे रवींद्र भवनात गेले। तांणी जवळजवळ ताका घेरावच घालो। तांचो फुडारी पुती गांवकार म्हणटा, फुडल्या सप्तकातच दिल्ली वचून केंद्रीय फुडाऱ्यांक मेळपाचें उतर तांकां सावंतान दिलां। आमी हेच सांगला प्रमोदा की आमी सगळे ताका मेळपाक येना, जो कन्फ्युजन क्रिएट जाल्लो आसा। गरज पडली जाल्यार आमचे डेलिगेशनात आनी जे गोंयचे खासदार आसात, मिनिस्टर आसा आनी मायनिंग डिपेंडंटाचे एरियेचे आमदार आसा तेंचे सगळ्यांचे एक डेलिगेशन तुवें दिल्ली व्हरून हो विशय क्लियर करपाक जाय। लॉ मिनिस्टर किंवा प्रायम मिनिस्टर कोणा कडेन आसा तेजे कडेन डिस्कशन्स करून हो इश्यू सॉर्ट आउट करता। ताणें रिप्लाय सांगला की बाबा आमी एक मिटींग फुडल्या आठवड्यात दिल्ली अरेंज करपाचे प्रयत्न करता। आमी तेंचे कडेन स्टेक होल्डरा कडेन उलोवन ते कशें हे आसात पळय तांचे त्या प्रमाणे उलोवन आमी फुडल्या आठवड्याक कितें तुमकां सांगता। सोमारा चड करून आमी सारदी हो आमचो गोवा फॉरवर्डचो सरदेसाय आसा तेजे कडेन आनी सुदिना कडेन आयदर वे दोगा कडेन कोणा कडेन एक कडेन वयतले आनी गव्हर्मेंट तुमचेच आसा, तुमी सपोर्टिंग गव्हर्मेंट आहात। तुमी जर तेजेर प्रेशर करिना जाल्यार तुमी सरळ सांगात हो जर विशय सॉर्ट आउट जायना जाल्यार आमी सरकाराचो पाठिंबो काडून घेतले अशें जो पर्यंत तुमी सांगनात तो पर्यंत प्रेशर डेवलप जावचो ना। आनी तुमकां जर अशें दिसता की तुमचे लोक तुमच्या बरोबर रावपाक जाय, पार्टी बरोबर रावपाक जाय, तुमी हें डिसिजन घेवपाक जाय। हे वटेन पणजी योगाचे एके कार्यावळीक आयिल्ले आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाक पत्रकारांनी धरलो। तो म्हणटा 15 दिसांत सगळें जाग्यार पडटलें। मायनिंगेचे चलता न्ही, अजुनूय काही सेंटराचे हितूनच्यान सगळे सेंटर प्रयत्नशील आसा आनी मागीर एक 15 दीस भितर ह्या हाचो निर्णय जातलो, पॉझिटिव्ह जातलो अशें आमी आशा धरया। भाजपा सरकारान फटीची आश्वासनां दिवन लोकांक फटयलां अशें राष्ट्रवादीचो गोंयचो अध्यक्ष जुझे फिलिप डिसोजा म्हणटा। जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रीकार प्रायम मिनिस्टर जो आतांच आहा मिस्टर मोदी ताका तो घेवन येयल्लो आनी ताणें सांगलेलें बापूय जर पावरान तर येयले जाल्यार 1 म्हयनो आमी तर प्रायम मिनिस्टर जाले आनी आमचो गव्हर्मेंट तर सेंट्रलान येयलो जाल्यार आमी 1 म्हयन्या भितर मायनिंग स्टार्ट करतले। कितें जालां? खूंय पावलो मायनिंग? आरे मायनिंग मॅस करपाक जबाबदारी तेंचीच। आयज ऑर्डिनन्साचेर देखून कितें परिस्थिती रिजेक्ट केली खबर। सो ही परिस्थिती हे भशेन गोंय तर जाली जाल्यार फुडले दीस बरे येतले ते कांयच पावना। पण हाका जबाबदारी म्हणटा तो जो आयज गव्हर्मेंट आहा हे गव्हर्मेंटान करपाची सगल्यांनी एश्युरन्स दिला मरे। बार्जीकार मात म्हणटात कायद्यांत बदल करप हो एकूच उपाय आसा, तेन्नाच मायनिंग परत सुरू जातलें। The Goa government has to give clarification to the stakeholders on this issue. An amendment to the MMDR Act 1987 is the only solution left for early resumption of mining issue. आमचे खबराकार दिवचलच्यान महेश गोवेकार, वास्कोच्यान हिरू महाले आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार विराज कामत।